Daniel chapter 6 verse 28. तो तुका निवारता आणि सुटका दिता. सर्गार आणि पृथ्वीर तो कुणा आणि अजापा करता. कित्याक ताणे दानियेलाक शिवाच्या घसांतलो निवारलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधारांचे प्रार्थना तो ऐकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपारवा करसो ना. Daniel chapter 6 verse 27. कित्याक तो जीवन देव, ससनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदींस अंत जावचो ना. तो निवारता आणि सुटका दिता. सर्गार आणि पृथ्वीर तो कुणा आणि अजापा करता. Matthew chapter 6 verse 33. देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची कुशी आणि ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. Matthew chapter 18 verse 19. त्याशिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. तोबी chapter 8 verse 5. तोबियास आनी सारा उठली आणि ताणी आपणाक राखण लपचे खातीर मागणे आनी विनंती करूंक सुरू केले. तोबियासान अशें प्रार्थना करूंक लागलो. तरेस्पर आमच्या पुर्वजाच्या देवा, तू सदैव, तुझे नाव सदैव, ससनाच्या ससनाक आकाश आनी सगळी सृष्टी तुझी स्तुती करूंक ससनाच्या ससनाक. सिराक chapter 2 verse 10. आदल्या पिळग्यांचे नदर घाला आनी पळया. सरेस्पर अशेर विश्वास दवरलेलो कोणी तरी निराशी जाला. तिरसणेन ताका भिवून चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सणला. ताका उल्लो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडलां. Psalm chapter 1. जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पत्क्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच बावनात. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूट कोडे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून सर्तेच्या वेळार कोट्याक आसचो ना तिरो आणि नितिवंताच्या सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितिवंताची वाट सरेस्पर राखता, पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता.